2022 हाच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात गोंय राज्याचे मानाधीक सभापती बाब राजेश पाटणेकर, सेक्रेटरी एड्युकेशन मिस्टर रवी, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन मिस्टर प्रसाद लोलयेकर आनी एड्युकेशन सगळे फॅकल्टीज फ्रॉम द युनिवर्सिटी टू द कॉलेज लेवल वेगवेगळ्या सेक्टरांतल्या टिचर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स वेगवेगळ्या कॉलेजींतले हांगासर हजर आसात. सगळ्यात पयली मनाक खूब खोस भोगता काल हिरक महोत्सव मनयता आसतना ह्या स्वतंत्र लढ्यांत भाग घेवपी स्वतंत्र सैनिकांचो भोवमानीस पंतप्रधानांच्या हस्ते टोकन म्हणून जरी 7 जाणांचें फेलिसिटेशन गोंय राज्यांत घडोवन हाडलें ही एक खूब म्हत्वाची गजाल आशिल्ली. आनी ज्या राज्यांत आपलो इतिहास याद दवरता आनी आपलें फ्युचर समजपा खातीर फ्युचर घडोवपी टिचरांचें फेलिसिटेशन आयज जाता आनी तेंय बी म्हाज्या हस्ते जाता ही म्हाज्या मना काळजांत म्हाका खूब खूब खोस भोगता. खरोखरूच हांव 20 टिचरांचे जे जवळपास गेली 2018 पासून 2022 पर्यंत वेगवेगळ्या कारणां खातीर कदाचित हें फेलिसिटेशन आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन करपाक पावलें ना. पण आज खूब बरें दिसता कारण कालचो तो दीस ज्यांच्यांनी इतिहासांत आपलें रक्त सांडलें आनी गोंय मुक्त केलें आनी जे हाज्या फुडें हें गोंय घडयतले, हे देश घडयतले तांचें फेलिसिटेशन आज जाता. हाज्या सारकेलो आनी दुसरो भाग्याचो क्षण आसचो ना. हांव मना पासून तुमच्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. हांव जस्ट जो एवी पळयतालो की ज्या टिचर्सांनी तांचे कॉन्ट्रिब्युशन्स कितें कितें आसा तितकें खरोखरूच जर कॉन्ट्रिब्युशन्स पळयत जाल्यार प्रत्येकान आपल्या फिल्डांत खूबच म्हणजे एक्सेल केल्ले आसा नॅशनल आनी इवन दो ऑन इंटरनॅशनल लेवलाचेर. ज्या पद्दतीन म्हणजे तुमचे सिलेक्शन्स ह्या एवॉर्डा खातीर केलां डेफिनेटली म्हणजे तुमी डिजर्व करता. तुमकां हाज्याय पेक्षा फुडले एवॉर्ड्स जे आसा हेय फावो जावपाक जाय. तुमी तुमचे पुराय डेडिकेशन्स जे आसा स्टुडंट्सा खातीर आनी तुमच्या सब्जेक्टाक तुमची एक्सपर्टायज आसा त्या सब्जेक्टाक तुमी सातत्यान दिल्या आनी हाज्याय फुडें तुमी ह्याच पद्दतीन दितले हाजी हांव अपेक्षा व्यक्त करतां. हांव बसला थंयसर एक विचार व्यक्त करतालो. म्हज्या मनांत एक विचार येवन गेलो. आमी गोंयचे 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता आनी एकाडॅमिक्स आनी एडमिनिस्ट्रेशन्स खंय तरी एका पावड्यांचेर येवपाक जाय काय कितें अशें म्हाका दिसून आयलें. एके सायडींतल्यान आमचें एकाडॅमिक्स चलता आनी दुसरे सायडींतल्यान आमचें एडमिनिस्ट्रेशन चलता. फाटल्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळांत हांवें तें थोडोसो म्हणजे एकत्र हाडपाचो थोड्या वेळार प्रयत्न केलो. बट बिकॉज ऑफ द पॅन्डॅमीक म्हणजे काही गजाली शक्य जाल्यो ना. हांव इतक्याच खातीर म्हणटा कारण जें एकाडॅमिक्सान करता तें एडमिनिस्ट्रेशनान रिफ्लेक्ट जावपाक जाय. खुबश्यो गजाली आसा ज्यो आमी एकाडॅमिक्सांतल्यो एडमिनिस्ट्रेशनान हाडपाक शकता बट ज्यो आयज पर्यंत आमकां बऱ्योचश्यो गजाली शक्य जाल्यो ना. म्हणून म्हाका दिसता आमी रिसर्च हो मेन कंपोनंट धरून आमी म्हटलां की रिसर्चच्या अंतर्गत आमी स्पेशल ग्रांट्स दोज आर डुईंग द रिसर्च इन पर्टिक्युलरली इन सब्जेक्ट करपा खातीर ऑलरेडी देर इज अ सेपरेट फंड प्रोविजन फॉर द रिसर्च. डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन फाटले फावटी तेजें प्रोविजनूय केलां आनी दोज आर इंट्रस्टेड फॉर पर्टिक्युलर द सब्जेक्ट ताच्या खातीर तांकां तो रिसर्च सब्जेक्ट एलाव करून तांच्यांनी तातूंतल्यान रिसर्च करप आनी ताचो म्हणजे गोंय राज्या खातीर आपल्या एडमिनिस्ट्रेशनानूच न्ही तर फ्युचर जनरेशना खातीर ताची खूब मोठी मदत ही निश्चितच जातली. हांव आयच्या खिणाक खूब खूब अभिनंदन करता डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन्स आनी पुराय दिश्टावो ह्या टिमीचें ज्यांच्यांनी दिश्टावो ह्या टिमींत सहभागी जाले आनी दिश्टावो चॅनल सुरवात केली. म्हाका दिसता हें पुराय भारतांतल्या अशा पद्दतीचो हो दिश्टावो चॅनल गोंयांत आनी पुराय देशांत हो चॅनल खूब उपयोगी थारला. तुमी करीत आसलेल्या बाकीच्या रिसर्च आनी हाजेर हांव उलयना कारण तुमी सगळे जाण प्रत्यक्षात तुमीच तें काम करता आनी आमच्या हायर एड्युकेशन इनिशिएटिव्ज घेवन आतां पर्यंत तेंच्यांनी वेगवेगळे जे एग्रिमेंट्स वेगवेगळ्या रिसर्च इन्स्टिट्युशनाच्या बरोबर जे सायन केले विशेश करून द टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स नेक्स्ट वीच इज द इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स देन गुगल अशा वेगवेगळ्या इन्स्टिट्युशनाच्या बरोबर मी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनान सायन केल्ले एग्रीमेंट डेफिनेटली द फ्युचर स्टुडंट्सा खातीर ताजो खूब उपयोग थारतलो आनी निश्चितच बरे विद्यार्थी घडपा खातीर आमकां गोंयांत मदत जातली. बट खास करून उल्लेख
बरेच जण उलयता आसतना जेंच्यांनी NEP 2020 नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 हाजो केलो, हाचे प्रणेते देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन विच इज अ न्यू इंडिया फॉर्मेशन्स. डेफिनेटली ते जेन्ना जेन्ना नवभारत निर्माणाचें स्वप्न तरणाट्यांक दाखयता तेन्ना न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इज वन स्टेप टुवर्ड्स द न्यू इंडिया फॉर्मेशन्स. तुम्ही प्रत्येक जर गोष्ट काढून पळयशात, प्रत्येक पॉलिसी काढून पळयशात ह्या देशाची, मुद्दामून 2014 पासून आतापर्यंत पळयात, न्यू इंडिया फॉर्मेशनच्या दृश्टीन प्रत्येक पॉलिसी घडिल्ली आसा. जावं ती मेक इन इंडिया, जावं ती स्टार्टअप इंडिया, जावं ती स्कील इंडिया, एवरीथींग वीच इज रिलेटेड टू द न्यू इंडिया फॉर्मेशन्स. म्हणून म्हाका दिसता तुमी टिचर्स जे आयज पर्यंत आमी म्हणटा की एखाद्या दुसऱ्या भुरग्याचें करियर घडयना, हांव जाल्यार म्हणटलो की पुराय जनरेशन घडयता. आनी निश्चितच रित्या तें जनरेशन घडोवपा खातीर आमी सगळे जाण जे रिसर्च आनी इनोव्हेशन्स हातूंतल्यान फुडें वयता आसतना वेगवेगळे रिसर्च सातत्यात घडत रावतले अशें म्हाका दिसता. हांव सहज येता आसतना विचार करतालो की एन्सियंट इंडियान कशा पद्दतीच्यो युनिवर्सिटीज आशिल्ल्यो आनी कितें आज आमी गोवा युनिवर्सिटीज आसा. आमी प्रायवेट युनिवर्सिटीकूय गोंयांत इनवायट केल्या. आमी प्रायवेट युनिवर्सिटी इनवायट करता आसतनाय बी आमी बारकायेन पळयताले की न्यू थिंग्स शूड कम इन गोवा, नॉट रिपिटेड, तेच रिपीट जावचें न्ही. आनी ताज्या खातीर आमचे सिलेक्शन टीम सुद्दां तितकेच बारकायेन पळयताले. त्या खातीर म्हाका दिसता आतां पर्यंत डिझायन युनिवर्सिटी वी हॅव सिलेक्टेड, द स्कील युनिवर्सिटी वी हॅव सिलेक्टेड अँड 2 more युनिवर्सिटीज वीच वी हॅव सिलेक्टेड इन द स्टेट ऑफ गोवा. इन फ्युचर केन्ना तरी तांची एस्टाब्लिशमेंट स्टेटीत जातली आनी फ्युचर जनरेशना खातीर नवीन एड्युकेशन्स घेवपा खातीर सातत्यात त्यो खूब एक नवें पावल ठरतालें. हांव जेन्ना एन्सियंट युनिवर्सिटीज पळयतालो तेन्ना योगायोगान म्हाका नालंदा युनिवर्सिटी वीच इज एन आय थिंक इट इज इन 427 to 1197 ह्या पिरियडांत बिहार हांगासर युनिवर्सिटी आशिल्ली. हांव राज्याचो स्पिकर आसतना योगायोगान बिहारांत वचपाचो योग आयलो आनी हांव ज्या जाग्यार वता थंयसले इनोव्हेशन्स कितें आसा, कितें एन्सियंट्स आसा ते पळोवपाचो सातत्यात प्रयत्न करता. म्हाका त्या नालंदा युनिवर्सिटी पळोवपाचो योग तेन्ना आयलो. हांवें पुराय नालंदा युनिवर्सिटी भोंवून पळयली. तितून म्हाका दिसता म्हणजे 427 इसवी सन तेज्या वेळार ह्या व्हडल्या युनिवर्सिटींत म्हणजे आमच्या देशाची पोटेन्शियल कितली आशिल्ली ती लक्षांत घेयात. त्या युनिवर्सिटींत शिकपाक तेन्नाय बी फ्रॉम द डिफरंट 25 कंट्रीजच्यान लोक त्या युनिवर्सिटींत शिकपाक येताले. आनी इतकेंच न्ही तर त्या युनिवर्सिटींत तेन्नाय बी स्टुडंट ट्रेन करपा खातीर आर्ट आसतलें, मेडिसीन आसतलें, मॅथमॅटिक्स आसतलें, एस्ट्रॉनॉमी आसतलें, पॉलिटिक्स आसतलें, हे एक्सपर्टीज सब्जेक्ट त्या नालंदा युनिवर्सिटींत शिकयताले. ह्या देशाची तक्षशिला युनिवर्सिटी, चाणक्य ही सर्वश्रुत आसा. हांवें सांगपाची गरज ना, कारण ज्या पद्दतीन इकॉनॉमिक्स ह्या तक्षशिला युनिवर्सिटींत शिकयले वयताले म्हणजे भारताचो इतिहास जर आमी काडून पळयत जाल्यार एड्युकेशन्स आनी युनिवर्सिटीज ह्यो आमच्या खातीर नवीन ना. म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर कदाचित आतां आमी करपाक लागलेल्या ह्युमन रिसोर्सीस हे आमच्या कडेन खूब पयलीं पासून आसा. त्या खातीर अशा पद्दतीचो ह्युमन रिसोर्स आनीकूय जर तयार जातले आसत जाल्यार तुमच्या सारकिल्या टिचर्सांनी तो ह्युमन रिसोर्स मोटिवेट करून तयार करप हें गरजेचें आसा. म्हणून हांवें म्हटलें आमी एका दुसऱ्याचें करियर घडयना तर आमी पुराय जनरेशन घडयता आनी तुमीच ते टिचर आसात की ह्या राज्याचें आनी ह्या देशाचें जनरेशन घडोवपा खातीर निश्चितच पावलां फुडें मारतले. आनी आमी जें स्वप्न पळयता, हांव ल्हान स्वप्न पळयना, ह्या नवभारत निर्माणाचें स्वप्न पळयता. आमकां ह्या देशांत नवभारत निर्माण जाता आसतना ह्या देशांतलो प्रत्येक तरणाटो आपलें करियर घडयता आसतना म्हणजे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत म्हणजे टीचर उलयता आसतना ते सांगलें प्रत्येक स्टुडंट हो युनीक आसतलो, प्रत्येक स्टुडंट वेगळें कितें तरी करतलो. बट तेंच करपा खातीर ते आयडेंटिफाय करप आनी ताका मोटिवेट करून फुडें हाडप हें गरजेचें आसा. म्हणजे प्रत्येक स्टुडंट्स खंय तरी PhD आनी अंडर ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक पावतलो तसो ना. प्रत्येक स्टुडंटा कडेन वेगळो टॅलंट हो निश्चितच रित्या आसतलो. बट ताज्या भितरलो टॅलंट जर आमी आयडेंटिफाय करपाक शकले आनी ताका जर फुडें व्हरपाक शकले आसत जाल्यार आमचो ध्येय आनी उद्दिश्ट जें आसा हें निश्चितच साध्य जावपाक शकता. आयच्या एवॉर्ड्स गिवींग फंक्शना खातीर मुद्दामून म्हाका खूब खोस भोगता की ह्या सुवाळ्याक म्हाका हजर रावपाची संद आमचे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन्स हांच्यांनी दिली आनी निश्चितच रित्या
20 टिचरांचे जे फ्युचर जनरेशन फक्त तितकेच न्ही फाटल्यान बशिल्ले टिचर्सूय बी तांकां सगळ्यांक पळयता आसतले, कारण ज्या पद्दतीन त्यांच्या फेलिसिटेशन्स आनी तेंचे एवी जाले ह्याच पद्दतीन आपल्या कडल्यानूय बी अशे कितले तरी स्टुडंट्स घडचे ह्या खातीर हांव तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तुमची ध्येया धोरणां खास करून गोंयच्या शिक्षण वेवस्थेक धरून